गोयचा आदलो मुख्यमंत्री श्री रवी नाईक आमच्यासून गेल्लो आसा। 14 तारखेक ह्या महिन्याच्या त्याचे निधन झालेले आसा। त्याची याद म्हटल्यार त्याने आपल्या मुख्यमंत्रीच्या कारकिर्दीत खूप बरी कामां केली। एक महत्वाचे उदाहरण म्हटल्यार त्यांनी गोयचो मडको बंद केल्लो एक टायमार। असो हो ब्रेव मनीस। तेन्ना गुंडगिरी जवळ गोंयांतली संपुष्टात येयलेली सोंपलेली अशे मोठ्या गुंडांका त्यांनी जेर बंद केल्लो। अशी त्यांनी आपली कारकीर्द गाजयलेलो। आज बहुजन समाजाचो नेतो तो एका समाजापुरती मर्यादित ना तर अख्ख्या गोंयांत सगळ्या समाजांका घेऊन बहुजन समाजांका घेऊन तो चलपी असो हो नेतो आज आमच्यासून गेल्लो। त्याच्या खातीर आज श्रद्धांजली भोवपा खातीर आमी थंयसर एकवटलेले आहात। श्रद्धांजली दितात जो 14 ऑक्टोबराक आमच्या कडच्यान ना जाल्लो आहा तो 14 ऑक्टोबराक थोडे एक असो ब्लॅक दीस म्हणून मनयल्लो जाला तो गव्हर्मेंटान हॉलिडे दिलो। म्हाका याद सदांच म्हाका डॅडी सांगत जाल्यार बाबा रवी नाईक कोण तो तुका खबर आसा पायलट आपुणूय भाड्या मारप म्हाजो डॅडी तेज्या वांगडा भाड्या मारी आसलो तेन्ना। तशें तेणें रवी नायकान पायलटीसान जावन तेणें बार घेतलें बारूय चली आसलो तेणें। अशें तेणें फुडें पॉलिटिक्सान तेणें एंट्री केली लोकांक हेल्प करून MG पाटीलच्यान तेणें स्टार्ट केलें आपलो कॅरियर। बरें काम केलें ताका सगळ्यांक लोकांक तो आपले नांवान केन्ना उलो करनासलो पात्रांव म्हणून उलो करतालो। सगळ्यांक कोणूय जावं व्हडलो मनीस जावं ना धाकलो मनीस जावं सगळ्यांक तो पात्रांव म्हणून सगळ्यांक तेणें बरें काम करून इतलोच आमचो मिनिस्टर जाला एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाला आनी आयज आमच्या वांगडा रवी नाईक हांकां श्रद्धांजली दिवपाक आमी सगळीं जाणां हांगा एक जाल्लेली आसा। सगळीं जाणां जाणा की तेंचो बहुजना खातीर तेंचो कितें रोल आसलेलो। आयज बहुजनाचो लिडर म्हणटा तो रवी नाईक हेच अशेंच आमी वळखतात। आमी पयलींसून जाणा की डावन टू अर्थ मनीस सारको सगळ्यांक पावो सारको जे बारीक मनशाची कितें अडचणी आसा ते तांकां सारके कळटाले तांकां सांगची गरज नासताली। तशेंच आतां ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर बीन आसले आनी खुबशे अशे स्किमी हाडले तिणें जे आमच्या शेतकऱ्याक गरज आसा तसले आनी खूब जाणांक ते शेतकऱ्यांक ते खूब यूज जाले आनी ते यूज करता हे स्किमी। सो सगळ्या जाणांच्या मनान ते सदींच रावतले सदींच जिते आसतले। आयज आमी तांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगा येयलेले आसा। देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती मेळो। आमचे मुरगांव भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ तेंच्यांनी हो आयोजीत केलेलो आमचे आदले मुख्यमंत्री श्री रवी नाईक ताका श्रद्धांजली दिवपाक लागून आमी सगळे जाण एकत्र येयलेले आसा। आयज खूब दूख जाता कित्याक एक आमचो गोंया भितरलो एक ज्येश्ठ पॉलिटिशियन ताका आमी सगळे जाण म्हणटा कितें एक सारको म्हणजे आमचे भितर एक ज्येश्ठ पॉलिटिशियन असल्या कारणान तो सगळ्यांक म्हणल्यार आयज स्पेशली म्हाजे भितरले पळोवपाक गेलो जाल्यार आयज म्हाजे तेजे रिलेशन आमचे रवी बाबाचे सारके क्लोज आसलेले कित्याक आयज आमी भरपूर काम केलेले वांगडा आसा। हांवें म्हाजी पॉलिटिकल कॅरियर स्टार्ट करतना तेज्या अध्यक्षपद म्हणल्यार प्रेजिडेंट आसतना तो हांवें तेजे बरोबर काम केलेलो आसा आनी म्हाका क्लोजली हांव तेजे वांगडा सदांच बरोबर आसलेलो। आनी आयज तुमी पळयता जेन्ना तो CM चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेजे परफॉर्मन्स आसलेले तो चीफ मिनिस्टर तेजे उपरांत तो म्हाका दिसता खुबशे पोजिशन म्हणल्यार स्टार्टींग कावन्सिलर जालो आमदार जालो तेजे उपरांत तो मिनिस्टर जालो तेजे उपरांत तो चीफ मिनिस्टर जालो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो तो खासदार जालो म्हणल्यार अशें खंयचेच पद ना जे ताणें भोगिना ताणें सगळ्या पोस्टाचेर आख्ख्या पोजिशनाचेर ताणें काम केलेलें आसा आनी एक सारको क्लेवर आनी एक श्रूड पॉलिटिशियन तो सदांच आसलेलो। आनी म्हाका दिसता तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी गोंया भितर खुबसो लोकांक फायदो जालो स्पेशली आमचे बहुजन समाज तशेंच कुळ कायदो जो येयलो तो कुळ कायदो येयलो तेजे भितर आमचे खुबशे लोकांक हेजो मॅक्सिमम फायदो जाल्लो आसा। आनी आमी पळयताले रवी नायकाच्या आतां सद्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना आमच्या गोंया भितर एग्रीकल्चर पॉलिसी नासली तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमच्या गोंया भितर ही फर्स्ट टायम एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आसा ती आमची आतां डिसायड येयलेली आसलेली आनी त्या पॉलिसीच्या अंडर म्हाका दिसता भरपूर बरें काम आमच्या गोंया भितर जातालें। सो हांव देवा कडेन इतलेंच मागता की तेज्या आत्म्याक शांती मेळो तेजे फॅमिलीक ताकद मेळो हे सगळे सोंसून घेवपाक लागून आनी तेच प्रमाणे आमच्या आख्खे मुरगांवचे मंडळाचे तर्फे आयज आमी ताका श्रद्धांजली दिवपाक लागून सगळे जाण एकठांय